सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज ह्या मिसांत आमी केरीत भाशेंत दिन वासनेचें बलिदान भेटयता. आज लग्नीक वार्षिक वरोस दांझील आनी एरिडा डिकॉस्टा. किरीत भाशेन आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाडटात समुदाय आसूय, होली क्रॉस, ग्रीन व्हॅली आनी एलिगांजा. ह्या आमच्या समुदायांत रावतल्या सगल्या भावा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद मागतना उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत ताणें जिवंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज मागूंक लायला जल्माचो दीस एनियल फेर्नांडीस, सुजी झेवियर आनी एल्मा. ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक आज आपलो जल्माचो दीस समोर उमता. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी प्राचीत काळ सुरू करता आनी हातूंतल्यान जेजू सांगता. आमच्या 40 दिसांची भावार्थाची यात्रा सुरू जाता. आमचे डायोसेजींत ह्या फाटल्या 2 वर्सांक प्राचीत काळ पयले आयताराक आमी गोंयचे भावार्थी प्राचिताच्या मोनान चलून सांकवाळे गेल्या आनी प्राचिताचेच मोन आपणावन प्राचीत काळांत भितर सरल्या. हे चालू आसलेले महामारीक लागून ह्या वर्सा ते आदले भाशेन जावचे ना, पूण ताचो हेतू आमी आजुनूय पाळूं येता. जसो जेजू शिव वर्तमान परगोटीत गेलो तशेंच आमी आमचे बरे चाली वरवीं जेजूच्या शिव वर्तमानाचे गोवाय जावं येता आनी हातूंतल्यान क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूं येता. प्राचिताच्या मोनान ह्या प्राचीत काळांत आमकां भावार्थाचे यात्रेकार कोर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आनी बाबा भयणीनो, ह्या संवसारान आमची यात्रा आमी चलतना भावार्थाचे नमुणे जावंक आमी जायते फावटी विसरता. आमचें जिवीत एक उदाहरण दुसऱ्यांक जावं, आमचें जिवीत दुसऱ्या खातीर एक प्रोत्साहन कशें आमी उर्बा दिवंक जायते फावटी फाटीं सरल्या. असल्या दुसऱ्या चुकीच्या वेळार दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वागीर सदांच्या कुवारी सगळ्या दलितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
हातुया. सर्गीच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेसू स्नान घेतूस ओरोण्यांत गेलो. तुवें 40 दिसांच्या उपासान आनी देवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दडवण करूंक आनी देवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे आमकां बोर दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोई लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे संस्ती लागीं म्हजो करार करतां. तशेंच तुमचे बरोबर आसलेल्या सगळ्या रोचनां लागीं, जावं तीं सुकणीं, गोरवां, वासरां आनी खंयचीं जनवरां. तारवांतलें भायर सरलां आनी प्रितुमेचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करतां, जिवे रोचनेचो परतून कदींच बुडटेंत नाश जावचो ना आनी कदींच बुडटे वरवीं संवसाराचें घट्टान जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मोदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगळ्या रोचनां लागीं हांव सदांकाल तोखपाचो करार करतां. ताची ही आसा खुणा, म्हजे आनी संवसारा मोदें स्थापलोल्या कराराची खुणा जावच्याक हांव म्हजें दोंदूबाळ कुपांनी घालतलो. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दोंदूबाळ दिश्टी पडटलें, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचने मोदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलो. आनी कदींच उदकाची बुडटी आसची ना आनी सगळीं जिवी रोचनां नाटाक जावची नात. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनार दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. बागिवोन पेद्रूचे पयलें चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या बावा भयणांनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरअपराधी आसलो, तोरी आसतना आमकां देवा चडशीं पावूंक तो एकूच पावट पातकांक लागून मेलो. पातकाय खातीर मेलो.
मनशां सैमा प्रमाणे ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या प्रमाणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोनकोणींत आसलोल्या आत्म्यांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागा देव आजून सोंसणिकाय धरून आसलो तेन्ना न्हय बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वातावलो. तेन्नाच हे आत्मे बावाट दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचें उदक आतांच्या तुमकां तारोन दितोल्या पवित्र स्नानाची खुणा. तें कुडीचो बायलो मेल धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची बेटोवणी कोत्ता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. उंड्या चोरवी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सुन्या. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका अरोण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो अरोण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाडटालो. जनावरां बरोबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भोरलोलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी प्राचीत काळाच्या पयल्या आयतारांत भितर सरता. म्हणटकूच आजतान आमी देवा सोशी उदीक आनी उदीक आमचें पातकी जिवीत न्हवसरून देवा सोशी भावार्थाचे यात्रेंत आमी ताचे मुखार येवन ताची पोरजां कशी आमकां मानून घेवंक विस्वासान प्रार्थून मागता. एक मनीस आपूण 20 दीस असोच यात्रेक कसो करूंक भायर सरलो. He moved out on a pilgrimage. 20 दीस सोंपल्या उपरांत एक दीस तो म्हणूंक लागलो, देव म्हाका केन्ना मेवतलो? हांव यात्रा करतां देवाक सोदूंक. म्हाका आजून देव मेळूंक ना. म्हणटूच रातचो तो आपल्या मनान चिंतूंक लागलो, 20 दीस सोंपले आनी हांव हांगा एकसुरो आसा, आजून म्हाका देव मेळूंक ना. अशें तो मनान चिंता आसतना अकस्मात ताच्या मनांत एक विचार आयलो, तुका देव मेळूंक ना, पूण हे यात्रेन तुका कोण मेळ्ळा जायत. आनी त्या वेळार ताचें मन उजवाडलें. हे यात्रेक ताका साबात तरेचो लोक मेळटलो. साबात तरेचो लोक ताका हे मेळून आपलो आमुर्को हांसो, आपली जाप ताका तांणी दिली. साबात तरेच्या लोकांचो कितें परिस्थिती, कितें बेस तो ताणें पळयलो. साबात तरेच्या लोकान ताका आपल्या प्रश्नांक जबाब ना म्हणून ताका सांगलें. साबात तरेच्या लोकांक ताका भेट केली तेन्ना कितल्या जाणांनी ताका उदक पिवंक दिलें, कितल्या जाणांनी ताका आसरो दिलो, कितल्या जाणांनी ताका जेवंक दितलें, कितल्या जाणांनी ताका जिवितांत बरे भाशेन परामोस ताचो केलो. हें नियाळटा आसतना ताणें म्हणलें, वय म्हजी यात्रा 20 दिसांची करी, पूण म्हजे यात्रेन देव म्हाका भेटलो मनशा वरवीं. तरेकवार मनीस म्हाका भेटले, जायते बरे, जायते वायट, जायते शेळे मोळ्याचे, जायते उमेदीचे, जायते बरे उतरांचे,
जायते वायट उतरांचे. पूण हातूंत सगळ्यान देवाची येवजण आसली. देव ह्या मनशा वरवीं म्हजे लागीं उलयलो देखून देवाक दिनवास, देवाक आर्गां. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी थंय आमी नोयेची खबर आयकता. नोवा आनी देव एकामेका लागीं करार करतात. म्हणटकूच देव आपले पोरजे लागीं नोये उद्देशी बुट्टेंतले तांकां वाटावंक एक करार करता आनी देव ह्या आपल्या कराराक विस्वाशी रावतलो म्हूण नोयेक भास दिता. आमी बागेवन पेद्रूचे पयले चिटीन आयकता कशे तरी जेजू किरीत भाशेन बापान दिल्लें आपलें कार्य अदीक आनी अदीक मनशाक सोडवून दिवचे खातीर एक करार आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं स्थापता आनी हो मनशाक दिल्लो करार सासणांक तोखपाचो करार म्हूण दाखोड करता. पयल्या वाचपान नोये जेन्ना बुट्टी येतली म्हणून देव नोयेक सांगता, तुका आसा तितली पोरसां तूं घे, म्हजे आनी तुमचे मोदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगल्या रोचना लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार करता. ताची ही आसा कुणा. कसली कुणा देव दिता? म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलोल्या कराराची कुणा जावच्याक हांव म्हजें दोंदूबाड कुपांनी घालतलों. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपां दोंदूबाडान दिश्टी पडटलें तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचने मदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलो आनी अशी आनी कदीच उदकाची बुट्टी आसची ना. म्हणजे जें कितें नोयेन वाटायलोलें तांचे सवें आनीक परतून ती मोरची नात म्हूण देव तांकां किरीत भाशेन हो करार स्थापून दवरता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी आयकता बागेवन पावलो आपले चिटीन म्हणटा, तुमकां आतां तारोण दिता त्या पवी स्नानाची कुणा तें उदक जावन आसा. जरी तर आदल्या करारान नोयेच्या काळान उदक बुट्टेचें बाबा भयणीनो एक कुणा जावन गेली जाल्यार नव्या करारान हें उदक पवी स्नानाचें आनी तारोणाची कुणा आमकां सगल्यांक जाली. आनी हाका लागून आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत पवित्र आत्मो ताका किरीत भाशेन अरोण्यांत पाठयता. कित्याक जेजू हे आपल्या कुशेचें काम करूंक न्हय पूण आपल्याक दिल्ली बापान येवजण ती सहकार जावंक आनी अदीक बापाचे येवजणे प्रमाणे आपूण जीव पयले सुवातेर तो अरोण्यांत 40 दीस उपास आनी मागणें करता. बाबा भयणीनो, 40 दीस जेजू उपास करता आसतना ताका सोंपें जावंक ना. तुय जनवरां आसलीं, तुय सगल्यो आडकोड्यो आसल्यो, तुय ताका मेळपाची जावं खावण पिवण नासली, तरी पूण बापाची येवजण आपूण करतलो आनी आपूण मनशाक सोडवून आपल्या मरणा उद्देशी दितलो म्हूण ताका बेस बरें तो जाणो आसलो. हाका लागून अरोण्यांत बाबा भयणीनो जेन्ना देवचार जेजूक ताळणेंत घालता तेन्ना सगळे ताळणेचेर तो झुजूंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उद्देशी पवित्र आत्मो घेवन जेजू किरीत भाशेन झुजता आनी आमकां सगल्यांक सोडवून फावो करता. बाबा भयणीनो, आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानान काळ बोल्लो. कितें म्हणून सांगूंक सोदता आमकां शुभ वर्तमान? काळ बोल्लो म्हणजे जें कितें प्रभाद्यांनी सांगलेलें, जें कितें बाखणारांनी सांगलेलें तो शुभ काळ हो जावन आसलो की जेजू ह्या संवसारान जुदेव अंतरेकून अंतरेकताले. तो शुभ काळात जेजू आयलो आनी मनशाचें तारण करूंक मनशांक सोडवून दिवंक तो किरीत भाशेन आयलो. उपरांत आमी आयकता जेजू काळ बोल्ल्या उपरांत गालिलियाक गेलो. गालिलियाक कित्याक गेलो जायत? गालिलिया असलो शार जंय सगळे तरेचो, सगळे भाशेचो, सगळ्या वेगवेगळ्या विचाराचो लोक रावतालो. ह्या गालिलिया शारान बाबा भयणीनो तरेकवार आनीक दुसरे मारोग गालिलिया शारांतान दुसरे कडेन वचूंक जातले. म्हणटूच गालिलियांत जेजू गेलो आनी आपले मिसांव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण 40 दीस उपास आनी दडवण केल्या उपरांत ताणें आपले मिसांव सुरू केले.
कितें ताचें मिसांव आसलें. ताणें ह्या उतरांनी म्हणलें, जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात, कित्याक देवाचें राज लागीं पावलां. वय बाबा भयणो, ही जावन आसली मुखेल जेजूची खबर आमकां सगळ्यांक. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात, कित्याक देवाचें राज लागीं पावलां. आमी बाबा भयणो सकाळीं आज उठून आमी फिरगोसकारां कशीं भोव थोडीं आमची फिरगोसकारां हांगा तान आमी रेजिना मोंदी यात्रा केली. आमी दुसऱ्या पासत मागलें, आमी मागण्याच्या मनान ही यात्रा केली. आज आमची जायतीं बाबा भयणां सांकवाडचे फिरगोजेन आदले फिरगोजेन ही बाबार्थाची यात्रा करून थंय जमा जाल्यात. आतां मिसाचें बलिदान थंय चलता. कित्याक आमी बाबार्थाची यात्रा करता? कित्याक आमचे उद्देशी देवाचें राज लागीं पावलां. आमचें जिवीत बदलून आमच्या उदाहरणा वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत बदलूंक आमी बाबा भयणो देवाची कृपा मागता. वो आमकां प्राचिताचो काळ भेटला. आमकां कितें सांगता जायत? जशें देवान आदल्या कोरारान नोये सांगता एक कोरार केलो आनी देव आपूण विस्वाशी रावलो. नव्या कोरारान बाबा भयणो देव जेजू वरवीं आमचे लागीं हो कोरार करता. आमचें जिवीत बदलूंक तो बाबा भयणीनो अंतरेकून अंतरेकता. आमी जेन्ना आमचें जिवीत बदलता, आमी जेन्ना देवाची बरी खबर जेजून आमकां दिल्या ती मानून घेता आनी आमी देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हूण विस्तारूंक आमी प्रयत्न करता, तेन्ना अदीक आमी सुफोड जातले. अदीक बाबा भयणीनो आमकां स्फूर्ती मेवतली. अदीक हें देवाचें राज दर एकल्या आमकां फावो जातलें. मोगाळ बाबा भयणीनो, प्राचीत काळान आमी आसा, आमी मागणें करूंक फुडें सरुया. आमी आमच्या जिवितांत उपास करता आसतना दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय, दुसऱ्यांक आमची बदलणी जाल्या म्हूण तुत्तुरी वाजोवंक न्हय, पूण आमच्या घरांत आमच्या जिवितांत कितें ना कितें आमच्या जिवितांत जे वायट विसव आसा ते आमी सोडून दिवंक पावरुया. दुसरे सुवाते दर दिसाक हें देवाचें उतर आमी वाचुया. दर दिसाचें देवाचें उतर वाचल्या उपरांत ताचेर आमी नियाळ करुया. 40 दीस ओरोद्यान जेजू बाबा भयणीनो आपूण किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उद्देशी ताणें आपली सोडवणूच न्हय पूण आमची सोडवण कसो करतलो, पातकाचेर आड कसो झुजतलो हें बाबा भयणीनो ताणें आमकां दाखोवन केलें. आमी आमच्या कुश्टी जिवितांत आमकां आडकोडी मेळटा तेन्ना सोडून दिवचें न्हय. जायत्यो आडकोड्यो आमकां आसतल्यो, जावन कुडीची वंदावणी, जावं आमची नदर, जावं आमची उतरां, जावं आमची चाल, आमकां ह्यो आडकोड्यो आसतल्यो. तेन्ना देवाचें उतर आमकां खऱ्या मार्गार खरे वाटेन आमकां चलोवन व्हरतलें. शेवटाक बाबा भयणीनो, आमचे मदें राज विस्तारूंक एकामेका सोबे बरेपण आमी आपणावया, एकामेका सोबे बरेपण आमी दाखोवया, एकामेका सोबे आदार आमी करुया, एकामेका सोबे आमची मजत बाबा भयणीनो आमी दाखोड करुया. जेन्ना आमी अशें करतले तेन्ना आमी खरेंच दुसऱ्या सोबे आमची मजत करून देवाचें राज आमचे मदें आसा, आमचें जिवीत बदलून दुसऱ्यांचें जिवीत बदलूंक देव आमचे सोबे जियेता म्हूण दाखोड करूंक पावतले. हेंच आमचें सोबें जावं. आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सर पदवीदार बापा, सरदार आनी पृथ्वी विचार आसतना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो, आंकवार उडयता जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो ताका घेतलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो शिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देवापाच्या आसपास बसला, तुयतार शिव्यान मेल्यांची सुमिती करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पालकेचें वचून कुडीचें जीवन, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणी, ह्या वेळार आमची कालती मागणी आमच्या सर पदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखीन आनी शिकवणेन शुभ वर्तमानाचे गोवाय जावंक तांचे चाली वरवीं भावार्थान जियोंक यात्रेचे बोळ जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या शेरकारी वडिलांनी कश्टतले पयजेचे हुस्के समजूंक आनी देवान सृश्टी लागीं केल्लो करार सगळे गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणी आयकून घे बाबा. ह्या प्राचीत काळांत आमी धाकट्या वस्तून आमकां उणें करूंक शिकूंक आनी हे तरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या कश्टाचे बळ अणभवूंक पावूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणी आयकून घे बाबा. जेजून ताळण्यांचेर झुजून देवचाराक हारयलो आनी आपल्या भावार्थाचे बळ पोलक्या वस्तू भुल्लो ना तसलें मन दाखयलें आनी अशेंच भावार्थान मजबूत जावंक आनी भुल्लयतल्या वस्तूंक लोबदोन खऱ्या देवाक सांडिना जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणी आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गींच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यान दर दिसाक भावार्थान आमी जियोंक आनी यात्रा करतना उदीक आनी उदीक तुजे गोवाय आमी जावंक ह्या मागण्या वरवीं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. उदार म्हज्या देवाचे खाचान कोचोंक दवरता. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें दिसा म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मयने आमच्या नातल्या पवित्र सुबेच्या गांवांत सोडीसपोर मानून घेवं. काकलूत सारा बापा निरपराधी जावनूय अपराध्यां पासत तुजो पूत जेसू आमकां तुजे सोशी व्हरूंक सोमेस्ताच्या पातकांक लागून मेलो. हें ताचें मोरनाचें बलिदान हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पिता. ताच्या मोरनाक आमची प्राचीत काळाची दडवण एकटोवन तुका आमी आतां आमचीच भेटवणी करता आनी पातकाक मेल्ली नवे जिणेची मनशां कशी जियेतल्या म्हूण तुका भास दिता. ही भास पाडूंक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. आमची कारजा उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सूर काडयेन सुद्दां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोड काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समोरमुख तोय जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोरुमता, ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळना. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी शेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी मनोची गोडपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोडल्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जी कुडान रोगोस येतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सर काडीत का मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून
जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसां, तशी आमची पातळ करूं, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजी खुशी परमळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवूत चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेजू ताळण्याचे झुजूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें तुजे भितरचे म्हाका फावना, तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मंगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. एक घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता हांव तुका विंगयता आनी आकोच आनी आकोच तुका एकवटता. तुका एकवटता. तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सगळ्यांक आमकां खातीको तुझे सारकी निर्मळ सगळ्यांक व्हडले मोगालो तुजलो जेजू रुगालो सगळ्यांक आमकां खातीको तुझे सारकी निर्मळ सगळ्यांक व्हडले मोगालो तुजो जेजू रुगालो मोगा जेजू यो तुयो बाबा बोली बेजुयो Zadam sharam kyo Jivitam shemodukyo प्रार्थुया. कोण वड्या देवा, तूं सदांच विस्वाशी, जिवे रचणेचो परतून कदींच बुट्टी काडांत नाश करचो नाय म्हूण न्हंये लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची कुणा जावंक मोडबार उबारलोले दोंडुबाल दाखयले. सगळीं आमची पातकां जेजूच्या मोरनान अगोणीत दोळ्याडेन नायच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रोगतान शांती बोगसण्याचो नवो करार तूं स्थापताय. हें ताचें रोगोत आमी ह्या जेवणार घेतलां. तातूंत आमी सदां तुज्या विस्वाशीपणाची खुणा ओळखूंक आनी आमी तुका विस्वाशी रावंक हेंच रोगोत आमकां बोड दिवं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबा भयणीनो, वास केलीत भाशेन थोडीं आमची बाबा भयणां सकाळीं उठून हे यात्रेक आमचे फिरगोजेंत आयली देखून तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागता. आमचे फिरगोजेन दोतोनीचो दीस पाळटल्या 28 फेब्रुवारीचे 8:30 वरांचेर मिसा म्हणटच तुमची भुरगीं जीं 10 वर्सां आनी वयर पिरायेचीं आसात तांणी वांटो घेवंक खेरीत भाशेन मागता. 28 मुणगे येता त्या आयताराक म्हणटच चतुर आयदोरची सगळ्या भुरग्यांनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी 10 वर्सां आनी वयर न्हय 10 वर्सां आनी खाला म्हणटच जी कोण कोंबयाव घेवची आसात तांणी येवचें न्हय, पूण जी कोण कोंबयाव घेतल्यात ती सगळीं भुरगीं ह्या खेरीत भाशेन दोतोनीच्या मिसाक 8:30 वरांचेर हाजीर जातलीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार जेजू कांचे मोदे दवरूं एका प्रितीला देव सोर्या मी पोतुगारा ताशा मोगा मुशाची जेजू आमचे मोदे दवरूं एका प्रितीला देव सोर्या
सरोगोत वारू जेजूला प्रेकुनी पातोक नाता केले पातोक नाता केले जेजू आमची शांती जेजू आमची शांती जेजू आमची शांती जेजू आमची शांती सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसयो आज ह्या मिसांत आमी केरीत भाशेन रेजिडेन्सी आनी पालोटिसा एरिया समुदाया खातीर मागता सगळ्या बाबा भयणांक देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून केरीत भाशेन तांचे पासत मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयज आमी प्राचीत काळ सुरू कोत्ता आनी हातूंतल्यान जेजू सांगाता आमचे 40 दिसांची भावार्थाची यात्रा सुरू जाता आमचे दिवजेजींत ह्या फाटले 2 वर्सां प्राचीत काळाच्या पयल्या आयताराक आमी गोंयचे भावार्थी प्राचिताच्या मनान चलून सांकवाळे गेल्ल्या आनी प्राचिताचें स्मरण आपणावन प्राचीत काळान भितर सरलेले हे चालू आसलेले महामारीक लागून ह्या वर्सा ते आदले भाशेन जावचे ना पूण ताचो हेतू आमी आजुनूय पाळूं येता जसो जेजू शुभ वर्तमान परगोटीत गेलो तशेंच आमी आमचे बरे चाली वरवीं जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे गोवाय जावं येता आनी हातूंतल्यान क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूं येता प्राचिताच्या मनान हे प्राचीत काळांत आमकां भावार्थाचे यात्रेकार कोण म्हूण ह्या मिसांत मागुया जायते पावटी जेजूचे गोवाय जावंक आमी आमच्या जिवितांत विसरल्या देखून पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बसत भाग्यो सुदांच्या कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवं स्वर्गीच्या बापा पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतूच ओरोण्यांत गेलो तुय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो तशेंच आमकां तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दडवण करूंक आनी देवचारा लागीं झुजूंक आपयताय हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी राव आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे आमकां बोड दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणेच्या सासनाक
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. नोये लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतोले तुमचे सोस्ती लागीं म्हजो करार करता. तशेंच तुमचे बरोबर आसलोल्या सगल्या रोचना लागीं, जावं ती सुकणीं, गोरवां वासरां आनी खंयचीं जनावरां तारवांतल्या भायर सरला आनी पृथ्वीचेर जियेता तितलेय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करता, जिवे रचनेचो परतून कधीच बुट्टे नाश जावचो ना आनी कधीच बुट्टे वरवीं संवसाराचे घट्टण जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगल्या रोचना लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार करता, ताची ही आसा खुणा. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलेल्या कराराची खुणा जावच्याक हांव म्हजे दोंडुबाल कुपांनी घालतलो. जेन्ना पृथ्वे वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दोंडुबाल दिश्टी पडटले, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रचने मदें करार केल्लो आसा, ताचो हांव उगडास करतलो. आनी अशी आनी कधीच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळी जिवी रचना नाटाक जावची नात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्यान काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. बागयोन पेद्रूच्या पयले चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवासोरशी पावोवंक तो एकूच पावट पातकांक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा स्वयंबा प्रमाणे ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या प्रमाणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोणकुणींत आसलोल्या आत्म्याक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो. मागा
देव अजून सोस्तिकाय दवरून आसलो तेन्ना नोये बांदतालो ते तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वांटवलो. तेन्नाच हे आत्मे भावार्थ दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचें उदक आतांच्या तुमकां तारण दितल्या पवित्र क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा काल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. देवाचें उतोरें उद्गार उंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमयान. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका अरोण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो अरोण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाडटालो. जनवरां बरोबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जोवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी प्राचीत काळांतच्या आयताराक पयल्या आयतारांत भितर सरता आनी आज आमकां किरीत भाशेन आमी यात्रेकार ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमच्या काळजा मनाची आमी नवसरणी करूंक आज जेजूच न्हय पूण आख्खी पवित्र सभा आमकां उलो मारता. असल्या वेळार एक घडणेचो म्हाका उगडास येता. एक मनीस आपूण यात्रा देवाक सोदूंक जाय म्हूण यात्रा करूंक भायर सरलो. He was moving along as a wanderer to search God. देवाक सोदूंक तो भायर सरलो तेन्ना किरीत भाशेन 20 दीस तो असोच भोंवत रावलो. 20 दीस जाल्या उपरांत ताका एक प्रश्न ताचे मोतीन आयले. म्हाका देव आजून मेळोंक ना. खरेंच देव आसा काय? खंय आसा तो? म्हाका आजून कित्याक मेळोंक ना? अशें तो रातचो चिंता आसतना ताचें मन अकस्मात उजवाडलें आनी ताच्या मनांत ताका एक प्रश्न विचारलो. तुका देव मेळोंक ना पूण तुजे हे यात्री करता आसतना कोण तुका मेळ्ळो जायत? आनी ह्या मनशान चिंतलें, वय म्हाका जाय तो लोक मेळ्ळो. तरेक भाशेचो लोक म्हाका मेळ्ळो. जायते भाशेचो लोक म्हाका मेळटा आसतना तांचो आमुर्को हांसो म्हाका मेळ्ळो. तांची बरी जाप म्हाका मेळ्ळी. थोड्यांनी म्हाका वायट उतरांनी पाचारलो. जायत्या जाणांनी म्हाका आपल्या घरांत आसरो दिलो. जायत्या जाणांनी म्हाका जेवण दिलें. जायत्या जाणांनी म्हाका बुजवणेची उतरां दिलीं. जायत्या जाणांनी म्हाका बरें म्हणलें. जायत्या जाणांनी म्हाका ऑल द बेस्ट म्हणून फुडें धाडलो. जायत्या जाणांक हांवें प्रश्न केलो तेन्ना तांणी जाबाब ना अशें सांगलें. जायत्या जाणांनी आपले भाशेन सांगूंक म्हाका प्रयत्न केलो. अशें तो म्हणटा आसतना तो म्हणूंक लागलो, हांव यात्रेकार. म्हज्या जिवितांत जायत्यो आडखड्यो आसल्यो खऱ्यो पूण देव मनशां वरवीं म्हजे लागीं उलयलो. देव विस्वाशी रावलो. देव म्हज्या सांगाता आसलो. देव म्हज्या सांगाता ह्या मनशां बरोबर चलत आसलो. म्हणटकूच म्हजी यात्रा सफळ जाली. कित्याक तरेकवार मनशां उदेशी, तरेकवार घडीता उदेशी, तरेकवार घडण्या उदेशी देव म्हजे सवें उलयलो. मोगार बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. गॉड मेक्स अ कवनेंट विथ नोआ. गॉड मेक्स अ कवनेंट विथ द पीपल ऑफ इस्रायल. देव नोये वरवीं आपले पोरजे सांगाता एक करार करता. करार म्हणजे कितें? एक एग्रीमेंट आपल्या आनी पोरजे मदें. हो एग्रीमेंट देव करता आसतना पोरजां आपल्याहून व्हड, पोरजां आपल्याहून हुशार, पोरजां आपल्याहून बरी जाणवायची अशें तो चिंतिना. देव करार कोणाशीय करता आसतना तो मनीस व्हड वो ल्हान हें पडे नासतना तांचें सगळें करार करता.
आनी नोआक तो सांगता सगळें जितलें तुजे लागीं आसा तितलेंय तूं ह्या तारवान भितर दवर आनी हांव तुजे लागीं करार करतलो. जी पोरजां तुजे सवे आसतली ह्या तारवान ती केन्नाच बुडची ना. बुट्टेचो दीस येतलो आनी हेर सगळीं पोरजां मोरतली पूण तुजी पोरजां मोरची ना. हांव विस्वाशी रावतलो आनी विस्वाशीपणाची एक कुणा कशी कुपांत एक दोंडुबाल हांव दवरतलो आनी जेन्ना हे कुपान दोंडुबाल दिसतले तेन्ना हांवें तुज्या सांगाता करार केला म्हूण म्हाका उगडास येतलो आनी हांव विस्वाशीपणान जियेतलो. दुसरे सुवातेर नव्या करारान देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आमचे सगळें करार करता. जेजू आपूण देवाची येवजण ह्या संवसारान सहकार करूंक आपूण खुद ह्या संवसारान आमकां सोडवण मेळचे खातीर खुर्सार मरता आनी बापा लागीं परतून आमकां बापाची भुरगीं करून हो करार स्थापून दवरता आनी आमकां परतून आपल्या रोगता उदेशी जेजूची शिसां कशी बापाची भुरगीं कशी आमकां करून दिता. म्हणटच हो करार सासणाक तोगपाचो करार जेजू आमकां करता. बाबा भयणीनो, दोन वस्तू आमी पळयता. आदल्या करारान जरी उदक आमकां एक बुट्टेची कुणा जाल्यार नव्या करारान उदक जाता जिविताची कुणा. कित्याक जेजू किरीत भाशेन जॉर्दान नदीन पवित्र स्नान घेता आनी तो किरीत भाशेन उदक एक जिवीत दिवपाचें एक नवी रचना जावपाची कुणा म्हूण आमकां दाखोवन करता. आदल्या करारान जरी तर देव नवे सांगाता बुट्टेच्या खुणा वरवीं उलयता जाल्यार आपलो करार विस्वाशीपणान ह्या आपल्या पोजे सांगाता तो सांबाळटा आनी पोरजां विस्वाशीपणान आपल्याक रावतली म्हणून तो भास दिता. नव्या करारान किरीत भाशेन देव आपूण ह्या जेजू वरवीं आमकां सगल्यांक आपणायलेली भुरगीं कशीं घेता. हाका लागून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचे कुरपेन अरोण्यांत तो वेता. goes into the desert for 40 days and 40 nights. जेजू किरीत भाशेन 40 दीस 40 रात उपास मागणे आनी दोडवण करता. तुय ताका बाबा भयणीनो देवचार किरीत भाशेन ताळणेंत घालूंक प्रयत्न करता. ताची चवकशी तो करता पूण ह्या सगळ्या ताळण्यांक ह्या सगळ्या ताच्या चवकशान जेजू विस्वाशी रावता आनी आपूण ताका नाडटालो त्या देवचाराक पयस करून जंय तिवोंत बाबा भयणीनो तो जाता. म्हणटकूच जे पातक मनीस आपल्या नाडगा वरवीं ह्या संवसारान हाडटा तें बाबा भयणीनो आपूण झुजून जेजू आमचे वयले निवारता. म्हणटकूच नव्या करारान जेजू कितें करता? पयले सुवातेर आपूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आपूण बापाक जी आपल्या कार्य दिल्लें ते कार्याक तो विस्वाशी रावन ती येवजण सहकार करून आमकां सगल्यांक सोडवण दिता. बाबा भयणीनो, आज आमी शुभ वर्तमानान आयकता जुवांवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. कित्याक जेजू गालिलियाक गेलो? गालिले एक शार आसलें जंय सगळे तरेचो लोक आसलो. थंय बाबा भयणीनो सगळ्या भासांचो सगळ्या जातीचो सगळ्या वेपाराचो धंदो करपाचो लोक थंय रावतालो. हाका लागून जेजू गालिलियाक गेलो कित्याक शुभ वर्तमान हांगासर स्थापपाची गरज आसली. बरी खबर ह्या शारांत सुरवात करची गरज आसली. जरी तर आमी पळयता 40 दीस जेजूचे भाशेन आदल्या करारान मोजेसान किरीत भाशेन स्थापले बाबा भयणीनो उपास करून, तशेंच एलिजान बाबा भयणीनो 40 दीस सारले ते भाशेन जेजू ताळणेचेर झुजूंक 40 दीस सारता आनी 40 दीस पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भरल्या उपरांत ही बरी खबर गालिलिया ह्या शारांत दिवंक तो भायर सरता आनी थंय बाबा भयणीनो ही बरी खबर पयले सुवातेर तो परगट्टा. दुसरे सुवातेर आमी आयकता शुभ वर्तमानान काळ भरल्या उपरांत देवाचें राज लागीं पावलां अशें जेजू परगट्टा. काळ भरलो अशें काळ हें उतर बाबा कित्याक हो जेजूचें येणें जावन आसलें शुभ काळ. न्हूच एक अजनातीक पूण शुभ काळ कित्याक सुरवंडार आमचे मदें आयलो. बाबा आदल्या करारान प्रवादी जायते सांगीत गेले, भाकणारांनी जायते सांगले, पूण आतां जेजूच्या येण्या वरवीं हो शुभ काळ येयलो आनी देवाचें राज आमकां सगल्यांक पावलें म्हणून तावें जालें. म्हणटकूच जेजू म्हणटा काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. उपरांत म्हणटा जिवीत बदलात
आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. बरी खबर जिवीत बदलूंक गरज. आमी तर देवाची बरी खबर मानतले, आमी तर आमच्या जिवितान देवाची खबर यात्रेकार कशें आपणायतले जाल्यार जिवीत बदलूंक गरज. आनी बाबा भयणीनो 40 दीस जेजू आपूण अरोण्यात आसतना हेंच करूंक बाबा भयणीनो तो प्रयत्न करता. मनीस कसो ह्या संवसारान येताना आपल्याचे ताळणी येतात त्यो सगल्यो झुजून त्यांचे वयर जैत व्हरून बाबा भयणीनो तो जैती बोध जाता. आमकां ह्या संवसारान जेजू तेच आपले दायज फावो करता. कसलें दायज? आमी ह्या संवसारान जियेतना आमकां देवाचें उतर 2 दिसाक बाबा भयणीनो मेळटा. म्हणटच आमचें जिवीत बदलूंक आमकां अदीक आनी अदीक सोयीक आसात. आमी यात्रेकार कशे ह्या संवसारान जियेता, आमकां आडकुडी आसतल्योच. आमकां जायते फावटी दोळ्यांची वंदावणी आमकां येतली, कुडीची वंदावणी येतली. आमचे नदरे मुखार बऱ्यो बऱ्यो वस्तू झगझगतल्यो. आमच्या उतरां वरवीं वायट उतरां आमकां तोंडाक येतलीं. आमच्या कोरण्यां वरवीं वायट कोरण्यो आमकां करूंक दिसतल्यो. हाचें सगळें देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता, देवाचें उतर आमकां ह्या सगळ्या वस्तूंचेर आड झुजूंक आदार दिता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारान जियेतना जिवीत तर आमी बदलीत. आमचें पातकी जिवीत बऱ्या संदानाच्या साक्रामेंता वरवीं कुमसारा वरवीं तर आमी दिसपोटी आमचें कुमसार करून देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेलें जाल्यार बाबा भयणीनो देवाचें राज आमचें सवें आसतलें. तिसरे सुवातेर आमी जो कोरात देवा सवें करूंक येवजिता तो सासणांक तोकपाचो कोरात आमकां सुर्गीचें राज फावो करतलें. म्हणटच ह्या संवसारान आमी जियेता, आमी जिवीत बदलता तेन्ना शुभ वर्तमान आमी मानून घेता तेन्ना सुर्गीचें राज आमचेच भितर आसतलें. बाबा भयणीनो, आज प्राचीत काळान आमी भितर सरता. 40 दीस आमचे सवें आसात. आमकां एक सोयीक, कसलो सोयीक? आमी आमचें जिवीत बदलूं, आमकां देवाचें उतर वाचूं. यात्रेकार कशे आडकुडी येतात तेन्ना देवाक उलो मारूं, देवाची येवजणी आमच्या जिवितांत साहकार करूं. देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेता तेन्ना देवूच आमचे बरोबर यात्रेकार कसो चलतलो. दुसरे सुवातेर आमकां जायतीं मनशां भेटलेलीं. ह्या मनशांक देवाचें राज लागीं पावलां. आमच्या कोरण्या आनी उतरां वरवीं आमी दाखोड करूंक वावरया. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमचें मन बदलून अदीक आनी अदीक धर्मदान करूंक, दुसऱ्यांक बरें उतर दिवंक, दुसऱ्या सगळें बऱ्यो कोरण्यो करूंक, दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो आमी पावूंक आमकां कृपा मागून घेवया. आज जेन्ना आमी ह्या प्राचीत काळान भितर सरून हो आयतार, पयलो आयतार आमी समोर उमता तेन्ना जेजूची कृपा आमकां मागया. जेजू जसो पातकाचेर आड झुजलो, जेजू जसो ताळणेचेर झुजलो, आमी आमच्या पातकान आड वचूंक, आमच्या ताळण्याचेर आमी झुजूंक आनी खरें शुभ वर्तमान कशें ह्या संवसारान ताची बरी खबर परगटूंक आमी वावरूंक ह्याच मिसान न्हय पूण ह्या आख्या काळांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बावाट परगटून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवोन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेचे बक्षुणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाऊ भयणीनो, आमी यात्रेकार म्हणटच आमकां देवाची गरज, आमची मागणी बापा मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखीन आनी शिकोवणेन शुभ वर्तमानाचे गोवाय जावं तांचे चाली वरवीं बावार जिवंक यात्रेचे बोल जावं देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी कश्टोतेले पोरजेचे उस्के समजूंक
आनी देवान सृश्टी लागीं केल्लो करार सगळे गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान ह्या प्राचीत काळांत आमी धाकट्या वस्तूंनी आमकां उणें करूंक शिकोवंक आनी हे तरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या शिपोट कश्टांचें बोल अनुभवूंक पावूंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो जेजून ताळण्याचेर झुजून देंवचाराक हारयलो आनी आपल्या भावार्थाचें बोल पलके वस्तूंक बुलोना तसलें म्हूण दाखयलें. आमी अशींच भावार्थान मजबूत जावंक आनी बुलयतल्या वस्तूंक लोबदोन खऱ्या देवाक सानिना जावंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोव सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात खालतिकायेन आमकां ती आमी विनोती करता आमकां फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागून घेवन काकलूच सरा बापा निरपराधी जावनूय अपराध्या पासत तुजो पूत जेसू आमकां तुजे सोशी व्हरूंक सोमेस्ताच्या पातकांक लागून मेलो. हे ताचे मोरनाचें बलिदान हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पिता. ताच्या मोरनाक आमची प्राचीत काळाची दडवण एकठांवन तुका आमी आतां आमचीच भेटवणी करता आनी पातकाक मेल्ली नवे जिणेची मनशां कशीं जेतल्या म्हूण तुका भास दिता. ही भास पाडूंक तूं आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काडयेन सोत आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो 40 दीस कुडीची बूक आनी तान भागोयनासतना ताणी ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खालतेपणी आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोरमून ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासनाक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं
स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचोगी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उंचोगी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी अंतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे रोगत पातकांचे बगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतले हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनः जीवन परावोर्ती तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो सयतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीत चोपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवत चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळ्या माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटा ती
शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी. सुमी आत्मा म्हजे पितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं बो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Mogar Jesuyo tuyo Bawa boyni betungyo Alzat amcha raungyo yo Jivit amche bodungyo Kotai tuji ditudi Uswonam Tuci Sontos Tozoyam Tani Favotitri Olaki Godai Tuci Ditrudi Uswonam Tuci Sontos Tozoyam Tani Amche bodukyo monati rai bavata kushogotai viswasa kasa petuya shevna deva penyacha moga monati rai bavata Gotai Viswasa Kasa Pedoya Shevna Deva Pedacha Moga Moga Jesuyo Tuyo Baba Boyni Pedokyo Satam Charagyo Jivitam Che Bodlukyo Sogliatam Kakatiko Tuje Sarki Nirmoko Sogliam Kone Mogako Tuzo Jisuru Sogliam Kakatiko Tuji
Jesuyo tuyo Baba boyni भेटोग्यो कांचात आमच्या रावग्यो जिवीत आमचे बदलुग्यो प्रार्थुया. कोनवड्या देवा, तूं सदांच विस्वाशी जिवे रचणेचो परतून कदींच बुट्टी काळांत नाश करचो नाय म्हूण न्हंये लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची खुणा सावन मोडबार उबारलोले दोंडुबाल दाखयले. सगलीं आमची पातकां जेजूच्या मोर्नान उगडीत दोळ्यान नाच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रोगतान शांती बोगसण्याचो नवो करार तुवें स्थापलोय. हें ताचें रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां. तातूंत आमी सदांच तुज्या विस्वाशीपणाची खुणा ओळखूंक आनी आमी तुका विस्वाशी रावंक हेंच रगत आमकां बोड दिवं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, येता त्या आयताराक दोतोनीचो दीस आमी पाळटल्या. म्हणटकूच 8:30 वरांचेर मिसाक सगलीं भुरगीं जीं 10 वर्सां आनी वयर आसात तांणी येवचें. जीं कोण कुंब्याची भुरगीं आसात तांणी येवचें न्हय, पूण जीं कोण कुंब्याव घेतल्यात तांणी आनी हेर सगलीं क्रिस्माच्या भुरग्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक म्हूण आमी मागता. आज केरीत भाशेन सकाळीं आमची बाबा भयणां बाबार्थाची यात्रा करूंक सांकवाडे गेल्ली, तशींच थोडीं आमची फिरगोसकारां हांगासर बाबार्थाची यात्रा तांणी केली. काळजांतान तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडो म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Jezu आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवं चलयाय आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं. जेजू आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवं चलयाय आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं. जेजू चलो